केन्ना जातली सर कमिशन? रोरो फेरीज आसा पळय न्ही, एक नवो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या नव्या प्रोजेक्टाक आमकां वी हॅव टू टेक ऑल केअर. आतां पळय रोरो फेरीज बांदून रेडी जाल्ले आसात, ते फिनिशींग आसा. वी हॅव टेकन अ ट्रायल ऑल्सो, बट जी कोण कॅप्टन आसा हें आसा तांकां जशी फ्लायटाक जितकी वरां तांणी हें घेवपा जाय, अजून पर्यंत नवो प्रोसेस हो, म्हणून तांकां ईच ऑफ द कॅप्टन दे वील ट्रेन कॅप्टन कोण चलयता तो ताका कमीत कमी 50 वरांचे ताजे हें आसपा जाय ताका, कळ्ळें न्ही, जसो फ्लायट टायम पायलटाक आसता तशें. सो वी आर वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स. विदीन जाले जर जाय जाल्यार विदीन मंथ जावपाक शकता. वी वील सीक परमिशन फ्रॉम द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर. I have not put up any note to the Chief Minister for inauguration of that, but Roro ferries will really define amcho capabilities and potential. If you look at the Roro ferries, it is not just a ferries, it is a tourism kind of thing. Tourist asa te payni passenger varpache जाल्यार, पण tourists would like to go on that ferries because it has got multifunctional features. Like you will have passenger खातीर AC कंपार्टमेंट आसतलो. त्या कंपार्टमेंटा भितर सेपरेट ते हें बी म्हणजे आमची 4 व्हिलर येता, 2 व्हिलर येता, तांचे कडेन न्ही, तांकां येवप वचप सेपरेट आसतलें. सो दे वील नॉट इंटरफियरिंग विथ द ट्रॅफिक ऑफ दीस व्हेकल. सेकंडली, बोथ दी व्हेकल्स एका बरोबर 16 ज्यो 4 व्हिलर आसा, एकाच बरोबर 16 4 व्हिलर बरोबर वतली. त्या आतां आमी घालतात ती पळय रिबंडर टू चोराव सोडन न्ही, कशी जाली सोडना. ही फेरीज आसा पळय न्ही, रायट नाव इट टेक्स अबाउट 12 मिनिट्स. इट वील टेक 7 मिनिट्स. आनी 7 मिनिट्स जाला आसतना फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. ही हांगच्यान भितर सरतली, मदीं इंजीन ना ताका. इंजीन इज फिटेड ऑन द टॉप अँड द सायड्स, कळ्ळें. कॅप्टन विल सीट ऑन द टॉप. सगळी पॅसेज आसा पळय न्ही ती तांकां मेळटली. दोनूय सायडींनी 8-16 व्हेकल्स 4 व्हिलर वतली, डबल लायन. मदीं जो स्पेस आसा तातूंत भितर 2 मोटरसायकली, अरावंड 40 मोटरसायकल अँड अरावंड 80 to 100 पॅसेंजर्स. ऑल दीस वील बी कॅरीड इन वन शॉट अँड ओनली विथ 7 मिनिट्स. आनी 7 मिनिट्स म्हणलें जर जाय जाल्यार ताका दोनूय सायडींनी इंजीन, दोनूय सायडींनी ताका रॅम्प्स तुजे वचपा खातीर, रॅम्पाक हें आसा पळय न्ही, हे सगळे फॅसिलिटीज एक फावटी पळयतकच आमकां इट वील गिव अ ह्यूज बूस्ट टू द टुरिजम ऑल्सो. अँड वी वील कम टू नो वॉट एल्स कॅन बी डन विथ दिस. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट वी आर टेकिंग एवरी सेफ्टी प्रोसिजर्स देट. कोणाक कसलीच अघटीत घटना जावपाक जायना म्हणून आमी एफिझेडली घाई करना ताजेर. कारण आमची एअर बस येताली, आमी पयलींच ताजेर ट्रायल घेता आसतना ती फेल जाली अँड वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड. आमी मडगांव पळय रेल्वे स्टेशनाचेर सुरू केल्लें तें काम तशेंच जाल्लें. सो वी डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दीस प्रोसेस. वी वील सी द सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स. वी वील सी इन द रफ सी ऑल्सो हाव इट वर्क्स. आनी ताचे खातीर आमी व्हेरी ट्रेन्ड स्टाफ आनी सरकाराक कांय लॉस नासतना आमी हें करतले. बिकॉज इट इज अ बिल्ड ऑपरेट टायप. सरकारान इन्व्हेस्टमेंट इनिशियल ना ताजेर. आमी तांचे सर्विसीस हायर करतले आनी ताजे नंतर ती चलयतले. इट वील मेक 5 to 6 फेरीज फ्री. आतां कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही, त्यो आमकां एक्स्ट्रा खंय तरी घालपाक मेळटल्यो. 2 फेरी आसा त्यो रिप्लेस करतले, कळ्ळें न्ही. अँड देन अगेन इट इज नॉट ओन्ली पॅसेंजर्स, पीपल वूड लायक टू जम्प ऑन इट जस्ट फॉर बिकॉज ताजी स्पीड पळयली जर जाय किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली हे सगळे बरे तरेन आमी करतले. कितले ट्रायल आसले सर? बिकॉज आमी बिल्ड करनात म्हणटा आमी टेंडर बी काडलो ना ताचो, कळ्ळें न्ही. सो वी वील कम आउट विथ ऑल द डिटेल्स लेटर ऑन. आणि सध्या एकूच रोरो फेरी का आनी हाडपाचे? दोन्ही प्रायव्हेटायझेशन. सो वन एट रायबंदर एक सुटली एक आयले न्ही. ओके, एकाच प्लेसीर दोन्ही आसतले. एका सायडीन गेले पळय न्ही, खंयचोय पॅसेंजर 5 मिनटाच्या किंवा 10 मिनटाच्या मॅक्झिमम टायम एका कोणाकय थंय जर जस्ट सुटलेली फेरी ताजे नंतर जर रावपा जाय जर जाय 8 ते 10 मिनटां.
8 ते 10 मिनटां भितर तो दुसरे वटच्यान पावतलो Yes. कळ्ळें न्ही ह्या स्टेशनाचेर रावपाक ताका 5 मिनटांच्या वयर रावचें पडचें ना कारण एकाच बरोबर तो 16 फोर व्हिलर व्हरतलो 40 सायकल हें व्हरतलो आनी पॅसेंजर्स कितले आमी आतां 100 म्हणल्यार सिटींग कॅपॅसिटी आसतली 70 कितली आनी ताज्या नंतर उबी रावन वचली जर जाय ताका रेल्वेच्या सारक्या हेंय आसा पॅसेंजर्स वील नॉट इंटरफियर विथ दी फोर व्हिलर्स प्लेस कळ्ळें दे वील ऑक्युपाय सेपरेट कंपार्टमेंट बोगी कळ्ळें न्ही सायड बोगी Yes. ओके सर आणि आज तुम्ही आज सीएमओ बरोबर